you all have come to the AE's office PWD. You all have not getting water for past 10 days. What do you have to say on that? See, we were forced to come. आयज 11 दीस उदक ना रेजिना मंडी एरियान. सो तांणी सांगलें जेन्ना फोन करता आमी उदक ना प्रॉब्लेम जाला. वी हॅव बीन मॉनिटरींग. आमी चॅक केलां सेलावलीसान आयलां धांवल्लें उदक भरलां बरें. शटडावन आशिल्लें ताजे उपरांत कितें जालां आयज पासून उदक ना. लोक सोसून सोसून ओगी रावले. आयज जायनालें. वी हॅव कम टू द ऑफिस. सो द AE हॅज गॉन टू द EE's ऑफिस. नाव the problem is we were promised by the minister that there will be 24 hours drinking water. खंय गेलें उदक तें? उदकूच ना. मिनिस्टर आसा ते मजा मारता. लोक कशे सोसून ओगी रावल्ले पळय आनी जायना जालें सोंसपाक. आतां ते बाबडे पळय हांगासरले स्टाफ आसा दे वेरी गुड. बी इट द AE, बी इट द JE, दे ट्रायिंग द लेवल बेस्ट. नाव when there is no water they said they are going to send water through tanker. आख्ख्या तालुकान एकूच टँकर आसा. ही हालत आसा आमची. आनी ते म्हणटा कितें जेन्ना शॉर्टेज पडटा तेन्ना आमी दुसऱ्या तालुकांतले टँकर हाडटले. आतां काल फोंडेच्यान आनी एक टँकर मागलो. मागीर हांगा बांय आशिल्ली ती इज रनींग ड्राय. दॅट इज द प्रॉब्लेम. वी वॉन्ट टू टेल द गव्हर्मेंट हे पळय तुमी सँक्शनां दिता परमिशनां दिता मोर एंड मोर बिल्डींग फ्लॅट्स पीपल जाल्यार उदक खंयचें दितले. जे लोक स्थानीक आसा तांकांच उदक मेळना. आयज आमकां रेजिना मंडीन उदक ना. वाडें उदक ना. न्यू वाडें उदक ना. बोगमाळो उदक ना. सो कितें करपाचें? वी हॅव रिच्ड अ स्टेज वे पीपल वील रिवोल्ट. दे वील कम ऑन द स्ट्रीट्स. आय हॅड अ वर्ड विथ द E, मिस्टर बेंडे. ही अंडरस्टँड दीस एरिया वेरी वेल. ताणें सांगलां आयज रातीक तो हांगा येतलो. ही वील विजीट रेजिना मंडी एरिया एंड वील टेक स्टॉक ऑफ द सिट्युएशन वेन द वॉटर इज रिलीज. सो वी आर वेटिंग फॉर हीज विजीट. Water is a basic necessity of life. उदक ना जाल्यार मनीस जेवपाक वेरी डिफिकल्ट. आनी हें सगळें आमगे गोवोरमेंटा डिपार्टमेंटान सजमोन घेवपाक जाय. स्पेशली PWD. आतां रेजिना मंडी एरिया पालोटी सायड जावं म्हणटा गोल्डन समीट सायड सकयल एनकरेज आहा थिंगा उदक ना 10 दीस जालीं 11 दीस जालें. हे बारीक घरां आमगेलीं व्हडलीं मनीस आमगे सारके 30-40 वर्सां जालीं फ्लॅटान रावपी न्हू ते धाकटी धाकटी घरान रावपा लोक आमगेलो सारको. आनी एक एरिया आहा आम तेंक टँकरान उदक हाडून दिताय खरें. बट ते देंवोन सकलसो वयर हाडपाकूच तेंक 3 माटी चडोवन दिवपा जाय. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक इवन 1 bucket of water from top to down. So in this case something should be worked out by the PWD wherein they give only 1 hour enough for that particular. give 1 hour supply but give full flow. ते बेश्टे बारीक बारीक बाकेट भरपाचें इल्लेशें उदक दी फोटयता तेशें करून शेतपण. If the government is really sincerely interested, ते हर नल जल बल म्हणटाय ते खबर आमगे लोकांक उदक पावया पयलें. आमी आयज PWD येयल्ले वॉटर प्रॉब्लम आहा. जशें आमचे कॅप्टनान आनी शिकितान सांगलां ते रेजिना मंडीचे प्रॉब्लम लास्ट 11 days. आनीक मुजो वॉर्ड नंबर 11 आनी लो लायंग एरिया बिलो चिकालीम चर्च ती कॅनरा बँक ती आख्खी एरिया लो लायंग एरिया तेंचे पूण हायटीर आसा. तांकां पंप करचे पडटा. आमकां नॅचरल फ्लो आमकां पंपाची गरज ना. वाल सोडल्यार उदक सगळ्या पावता. पूण वी गेट वॉटर इन ड्रॉपलेट्स ट्रिकल जाता. 1 मीटर वयर उदक चडना. पायप हातीन वयर काडलें जाल्यार पायपांतलें उदक येवपाक बंद जाता. सो दीस इज द कंडिशन. आनीक लोक फ्रस्ट्रेट जाला. म्हाका कितलेच कॉल येयले म्हज्या ग्रुपाचेर कितले मेसेज येयल्यो आमकां तोंड धुवपा पासून उदक ना. दीस इज द कंडिशन लास्ट 4 days दे आर फेसिंग. आनीकूय दीस नॉट ओन्ली अबावट लास्ट 4 days. आमकां हे फाटी मातशे हायटीर तो टँक आसली गोर मातशे हायटीर आसले जाल्यार उदक चडना. सो वी आर फेसिंग रियल सिरियस प्रॉब्लम्स अबावट वॉटर. आनी जशें कॅप्टनान हायलायट केलां आमचे कन्स्ट्रक्शनाक आमकां दित आसता परमिशनां. अँड दीस टँक वीच इज देर वॉज बिफोर आय वॉज बॉर्न. एक टँक आहा ती ज्या जाग्यार पंपींग जाता. सेकंड टँक इज रेजिना मंडी स्कूल टँक which was built when I was in my primary section. So now more than 20-25 years now we don't have new tank but buildings are coming at a rapid speed. सारक्यो 100-200 फ्लॅट आसताय येत आहे पूण स्टोरेज उदकाची कांय फॅसिलिटी केली ना. टँक बांदपाचें कांय कोन्न नाय. जायत्यो वस्तू बांदताय आनी जायत्यो गरज ना थिंगा पयशे मोडटाय गव्हर्मेंट. पूण जे गरज आसा मेन उदकाचे पायपलायनचे आतां आमकां JE सांगतालो थोडी पायपलायन राश जावन बारीक जाले खंय पोन्नेल्यो लायन खंय ह्यो लायन चेंज कराय.
वाय इन्फ्रास्ट्रक्चर जायो ना म्हणना हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर जायो आमकां पाखां जाय आमकां व्हडले डेकोरेशन जाय आमकां व्हडले स्टॅच्यू जाय सगळें जाय पूण बट बिफोर दॅट यू हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वॉटर दॅट इज अ बेसीक नीड ऑफ लायफ उदक नाल्यार आमी मरतले सगळे